किरीट मुकुट माथा अनुपम भारी, चतुर्भुज तू शस्त्रधारी, कानी कुंडले कमल विराजे, गळ्यात शोभे वनमाळा माळी। आयज नवरात्रांचो 8वो दीस। आयच्या दिसा गुलाबी रंगाचे कपडे घालून देवाची पूजा केल्यार तुमचो दिसूय ह्या रंगा भशेनूच गुलाबीच वतलो। गुलाबी रंग मोगाचें आनी नम्रतायेचें प्रतीक। हो रंग देवी महागौरीक समर्पित आसा। ह्या दिसा महागौरी देवीची उपासना करून कन्या पूजन करतात। पौराणिक कथे प्रमाण आपल्या पार्वती रूपान महागौरीन शिवशंकराक घोव म्हणून मेळोवपा खातीर खर तपश्चर्या केल्ली। एक दीस शिवशंकर पार्वती देवीक पळोवन कितें तरी म्हणटा। शिवशंकराची उतरां पार्वती देवीच्या मनाक लागतात। तेन्ना देवी पार्वती शिवशंकराक घोवाच्या रूपान मेळोवपाचें थारायता। ती कांयच खावपी नासतना हजारांनी वर्सां खर तपश्चर्या करता। हाका लागून देवीचें पुराय आंग काळें पडटा। उपरांत शिवशंकर देवीचे तपश्चर्येचेर प्रसन्न जाता आनी तिका सोदीत ते देवीच्या म्हऱ्यांत पावतात। तेन्ना पार्वती देवीक पळोवन ते अजापीत जातात। उपरांत ते देवी पार्वतीचें आंग गंगेच्या पवित्र उदकांत धुतात। तेन्ना देवीचो काळो रंग शुभ्र म्हळ्यार धवो फूल जाता। तेन्नाच्यान हे देवीक महागौरी म्हणून वळखतात। तर मुखार सरतना आमी गोंयचे दक्षिणेक एका सुंदर अशा वाठारांत वशिल्ल्या देवळा विशीं जाणून घेवया। नमस्कार, भांगरभूंयची इतिहासीक म्हायती गोंयच्या 9 देवळांची नवरात्रांची हे कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार। नवरात्रांची 8वी माळ हांव ओंपतां कुडचडेचे संतोशी मातेच्या देवळाक। केपें तालुक्यांतलो कुडचडे मतदारसंघ ल्हान पूण सैमाचे गिरेस्तकायेन भरिल्लो वाठार। ह्या सैमाचे वेंगेत जुवारी न्हंयचे देगेर बशिल्ली जागृत देवता श्री संतोशी माता। तिची सासाय कुडचडे तशेंच शेजारच्या वाठारांनी पातळ्ळ्या। ह्या देवळाची आख्यायिका अशी आसा। 1996 वर्सा तनुजा प्रभाकर वस्त हिचेर भार आयलो। त्या संचाराचेर मातेन सांगलें, कुडचडेच्या सुर्ली ह्या पवित्र आनी शांत जाग्यार आपुणच बसतली। थंय आपली मठी बांदात। 27 दिसां भितर ही मठी उबी जावंक जाय। ती कशी करून घेवपाची ती आपूण करून घेतली। 27 दिसांनी ते चिखलाचे तशेंच रस्त्या परस खोलायेचे जमनीर देवूळ बांदप भोव कठीण आशिल्लें। तेन्ना मातेन संचाराचेर सांगलें, तुमी भियेनाकात। तुमचे भितर बळगें आनी आत्मविश्वास आपूण दिता। तुमी फक्त मुखार सरात। मातेन सांगिल्ले प्रमाण प्रभाकर वस्त आनी तांचे वांगडी त्या जाग्यार गेले। जाग्याची पळोवणी केली। तो जागो पळयल्यार देवूळ उबें जातलें काय ना अशें तांकां दिसपाक लागलें। पूण अजाप अशें, मातेच्या सासायेन तिच्या आशिर्वादान आनी भक्तगणांच्या नेटाचेर 27 दिसां भितर देवूळ उबें जालें। कृष्ण पक्ष पंचमी 1996 वर्सा देवूळ उबें जावन तातूंत अष्टवंदन करून फोटो पूजन केलें। मातेच्या आशिर्वादान भक्तांची कामां जावंक लागलीं। ह्या देवळांत कसल्यो ना कसल्यो धर्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी जायत आसतात। नवरात्रांय हांगा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात। तशेंच हांगच्या मखरोत्सवाक भावीक लोटोन येतात। तर अशाच म्हायती दिवपी कार्यावळी खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात। तशेंच आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।